So no strenuous exercise, no smoking and alcohol for the next 6 hours. Have your normal meals. Never donate on the day of fasting. Normal meals and plenty of water. Nothing special to be had. Plenty of water. This entire volume of 350 ml gets back into your body in 1 to 2 days. And imagine your 1 unit is saving 4 lives. So you can donate, men can donate once in 3 months. So you can donate 4 times in a year. But we don't expect. Some donors do come regularly. We had Goa University students coming and telling us we were feeling lazy. After donation, we feel very fresh. So they come specially to blood bank and they donate blood. Experience this donation. Share your experience with others. But only follow these instructions. Tell us the truth about your health. Follow instructions. A good meal before the donation. After donation, no fasting. When this volume coming back into your body in just 1 to 2 days and you're saving 4 lives is a great, very, very great person. Okay, so I welcome you all. Come, donate, share this experience. Today, if we are going to have around 30 donors, I'm sure next time we come, there should be 100 donors here to donate. Each one motivate your family members to donate blood. And studies have shown that people who donate blood, I see many youngsters around, who donate blood at a young age and continue to donate regularly, studies have shown that there are less chances of heart attacks and pressure problems later in life. So welcome you all, come, donate, experience this donation and bring more guys to donate next time. गुरुवार बायलां आसतात तांच्या फॅमिलींतल्यान एकट्यान कोणें तरी वॉलंटरी ब्लड दिवपाचें. कित्याक बाळंतपणा खातीर सेफ्टी म्हणून दिवपाचें. कित्याक केन्ना तुजें ब्लिडींग जायत तेन्ना केन्ना ती बाय त्रासाक पडत हें सांगपाक जायना. त्या खातीर म्हजी इच्छा आशिल्ली पयलीं पासून जाली 50 वर्सां पयलीं पासून ही इच्छा आशिल्ली की प्रोमोट करपाचें फॅमिली मेंबर्सांक. तुमी तुमच्या चलये खातीर सुने खातीर कोणाय खातीर एक ब्लड डोनेट करा. जरी तुमकां उपकार पडना कोणाक दुसऱ्या उपकार पडटले. ही म्हजी इच्छा आज पूर्ण जाली. तुम्ही सुद्धा कोणाक दिसले जाल्यार आमी सदांच आहा. सोशल वर्क एक कितें आसता जेन्ना जेन्ना आपणाक मनात दिसता पळय आमी समाजाक कितें दिवं शकता. तर हांवें जर कांयच दिवना तर एटलिस्ट ब्लड दिता इतले जरी आपल्या मनात असले तर मोर देन इनफ. म्हणजे आमी समाजाक खूब काय करूं शकता. म्हणजे काय करपाची गरज ना. सदां आमकां स्कुलांत वचून विचारताले तूं व्हडलो कितें करतलो. पण समाजा खातीर कितें करतलो. बरें स्वता खातीर करतलो समाजा खातीर. तर मागीर एक विशय येतालो आपूण कितें एक्चुअली देणें समाजाचें असो एक विशय. तेन्ना आमकां कळनासलें एक्चुअली आमी कितें करप समाजा खातीर. हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसलो. पण आतां समजता की जरी ब्लड जरी दिले तरी समाजा खातीर आमी मोठे कार्य केले. इज मोर देन इनफ. सम्राट क्लबाक हांव थँक्यू म्हणटा. म्हजे सगळे पेशंट्स आनी जे डोनर जे आज आयल्या तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. प्रेस जे हांगा आयला तांकांय थँक्यू म्हणटा. आनी सगळ्यांत व्हडलें थँक्यू म्हणजे म्हज्या स्टाफाक जाणी हे जितल्या कमी टायमान हे सगळें अरेंज केलें. जेन्ना हांव ब्लड डोनेशन जे उलयता तेन्ना हें हांवें कित्याक अरेंज करपाचें येवजिलें की लास्ट 4-5 वर्सांनी जेन्ना आमी हांगा IVF स्टार्ट केल्लें तेन्ना जे पेशंटांक भुरगीं जायना ती आमचे कडेन हांगा येवंक लागली आनी तांकां आमी सक्सेस दिवंक लागले. म्हणून आमी अशें पळयलें की जी बायलां हांगा जी येतात ह्या IVF ट्रिटमेंटाक तांची एज मातशी 35 वयर आसता नाल्यार इन द 40s अशी आसता. सो तांकां प्रेशरांचो प्रॉब्लेम आसता, ताका हार्टाचो प्रॉब्लेम आसता, थायरॉयडाचो प्रॉब्लेम आसता. आनी सगळ्यांत व्हडलो प्रॉब्लेम आसता म्हणजे तांकां चडशे 90% पेशंटांचे हिमोग्लोबीन जे आसता ते कमी आसता. सो ह्या प्रेग्नन्सीच्या टायमार आमी तांकां गुळयो दितात, इंजेक्शनां दितात ब्लड वाडोवन. पूण तरी आसतना एट द टायम ऑफ डिलिव्हरी 50% पेशंटांचो हिमोग्लोबीन जे आसता तें 11च्या सकयल आसता. कशें म्हाका खबर ना कित्याक मे बी आमचें लायफस्टायल आसा आमी कितें जेवतात खातात तें आमचें आयर्न रिच फूड नासता. सो हाज्या खातीर हिमोग्लोबीन कमी आशिल्ल्या कारणान डिलिव्हरीच्या टायमार आमकां तांकां ब्लड अरेंज करचें पडटा. आनी एवरी टायम आमी अशें पळयतात की तांचे रिलेटिव्स येतात ब्लड डोनेट करतात. और समटायम्स तांचे रिलेटिव्जांक जर फिट नासत जाल्यार आमकां ब्लड बँके कडेन रिक्वेस्ट करून आमकां ब्लड हाडचें पडटा. अनुभव म्हणजे तर एकदम बेस्ट अनुभव. कित्याक ब्लड डोनेशन हे जे आसा न्ही ते करपा जाय हर एकल्यान जे जो बरो मनीस आसा म्हणजे फीट मनीस आसा ताणें करपाक जाय. की ब्लडाची इतली गरज आसा की फुडें सरनालो पूण लोकांनी यंग जे एस्पेशली जे यूथ आसा यूथ बाय
म्हणजे वयाने आसतले आनी मनाने आसतले आमच्या सारके म्हणजे एज आता 57 आसा पण म्हाका अशें दिसता की ब्लड ही एकदम आतां काळाची गरज आसा तेका लागून लोकांनी भुरग्यांनी सगळ्यांनीच फुडें येवचें आनी सदांच करचें ब्लड अशें म्हाका दिसता. ही आता कितली फावट तुमची ब्लड डोनेशन? हे म्हणजे दुसरे फावट पण आता एक म्हाका इन्स्पिरेशन अशें मेळ्ळें की वन ऑफ माय फ्रेंड एक प्रभात महाजन म्हणून तो म्हजो क्लासमेट ताणें आतां पर्यंत 55 टायम्स ब्लड डोनेट केला आणि तेचें इन्स्पिरेशन घेवन हालींच आमी मेळिल्ले सो गेट टुगेदराक सो ताणें जे आपले गोश्ट सांगली ताका जी फिलिंग्स आसा ताचो परत अनुभव घेवचो म्हणून आयज हांव आयला आणि खरें सांगचें जाल्यार म्हाका कोणाचो फोन बी येवंक नाशिल्लो हे पेपरार वाचिल्लें हांवें आनी सोशल मिडियाच्या एका ग्रुपार आशिल्लें सो म्हटलें आयज हांव करतलो शुभ मुहूर्त तर करपाक जाय आशिल्लो सो आयज हांवें तो केला आनी आय हॅव टेकन दॅट. बरें आसा कितें मॅसेजींग सुद्दां कोणी तरी करपाचें पण एक फायदो जाता कित्याक पयलींच आमी पळयलां की रगत गरजेचें आनी जेन्ना एमर्जन्सी आसता तेन्ना रगत पावना तुमी फुडें सरल्या रगत दिवपाक एक अनुभव कसो येयलो? बरो आसा कोणेक दिवपाचें कोणेक जीव वाचोवंक शकता न्हू. पहिल्यांदाच जावं हेचे पयलीं फर्स्ट टायम पयलेच तुमी कशें दिसता तुमकां मनाक आतां? बरें दिसता खूश कशें? खुश हॅप्पी हॅप्पी. लोकांक कितें मॅसेज दिवंक सोदता तुमी? लोक म्हणजे कोणाक गरज आसा तेचे डोनेट करपाचें कोणाक फायदो जाता. मला काय पहिलं माहीत नव्हतं पण मित्राने सांगितलं म्हणून आलो आणि काय नाही ओके आहे सगळं. कसं वाटतंय पहिल्यांदा डोनेट करून म्हणजे काय अनुभव कसा आहे असं म्हणजे पहिल्यांदा शरीरातून रक्त दुसऱ्यांना देताना? काय वाटत नाही फक्त पहिलं दुखत हां. होतं पण आता काय नाही ओके आहे सगळं. ओके वाटतं दुसऱ्यांदा परत देणार हो, तुम्ही? हो. दुसऱ्या लोकांना काय स्वतःचा एक्सपिरियन्स सांगू शकणार की दुसऱ्यांनी इनिशिएटिव्ह कशी घ्यायची? हो कारण आता रक्त तर सगळ्यांना पाहिजेच असतं काय तात्काळ मदतीसाठी कोणाला पण पाहिजे असतं. आता आपण जर मदत केली अशी तर दुसरा कोणी पण आपल्याला मदत करू शकतो म्हणून ही चांगली हे आहे.